नमस्कार, पोया प्राइम खबरो. गोयच्या मायनिंगाचेर सोमारा पयल्या निकालाची शक्यताय. मिनाच्या पावणेचो पैसो लिजांची प्रक्रिया मायनिंगातल्या लोकांक आदार करपाचेर चड करून सरकाराक निर्देश. ॲडव्होकेट जनरलाक काडचो. स्पेशल मॅरेज ॲक्टाच्या गुड्डुलसावांत सरकारा बरोबर एजी घुसपला. आयरिसाचो आरोप. एजी म्हणटा कायदो, संविधान आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक धरून. गोयची रेंव काडपाची पद्धत पारंपारीक मशीनांनी न्ही. रेवेची सुवात 5 हेक्टरां परस चड ना. MOEFच्या परवान्याची गरज ना. गोंय घालपाक सोदता ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट. पावसा पयलींची कामां करूंक वेंचणुकेची आचारसंहिता वेंचणूक आयोगान केली सदळ. गरज आसा ती कामां परवानगी घेवन करपाची सरकाराक सवलत. आणि जगभरातल्या क्रिस्तावां बरोबर गोंयच्या क्रिस्तावांनी पाळ्ळो गुड फ्रायडे. येशूक खुर्साचेर चडयलो तो दीस. चर्ची आनी कपेलांनी खासा मिसां. येशूचो त्याग, प्रेमाचो संदेश. खबरो विस्तारान. गोयच्या मायनिंग केशीचेर येता ते सोमारा पयलो निकाल येवपाची शक्यताय आसा. मायनिंग वाठारांतल्या लोकां खातीर मिनरल डेव्हलपमेंट फंड ई ऑक्शनाचो पैसो सरकारी तिजोरेत दवरप, पैशावेले व्याजांतल्यान मायनिंगांतल्या लोकांक अर्दो पगार घालप अश्यो गजाली सरकाराक करच्यो पडटल्यो म्हण सुप्रीम कोर्टान फाटले सुनावणेंत निर्देश दिल्ले. सुनावणी 21 एप्रिलाक दवरिल्ली. गोवा फाउंडेशन म्हणटा त्याच दिसा एक वेळ पयलो निकाल येतलो. गोंया खातीर सध्या वर्सुकी 20 मिलियन टनाचे मायनिंग कॅपिंग थारायलां. गोंयचे मायनिंग केशीचो निकाल 2-3 दिसांचेर तेंकला. एप्रिलांतूच निकाल लायतले म्हूण सुप्रीम कोर्टान फाटले सुनावणेकूच स्पश्ट केल्लें. मात मायनिंग सुरू जावपाची शाश्वती सध्या दिसना. सुनावणी आनी निकाल गोंयचे मायनिंग उद्देगाक जाय तसो वतासो दिसना. सुप्रीम कोर्टान तसो संकेत दिवपी कांय म्हत्वाचे निर्देश हे पयलींच दिल्यात. सोमारा हे गजालींचेर कोर्ट एक वेळ शिक्को मारतले. ह्या निर्देशांचो खण उद्देगाक निश्चित फटको बसतलो. प्रत्येक लीज तपासले उपरांत कायदेशीर गजाली लिजांच्या आड वचपाची शक्यता न्हयकारूं नजो. 20 वर्सां पोन्ने लीज कित्याक जाय असो प्रस्न सुप्रीम कोर्टान गोंय सरकाराक केलो. प्रत्येक लीज तपासपा खातीर अशी प्रक्रिया थारावन दिल्या. मायनिंग नियामक मंडळ बेगीनूच नेमतले अशेंय उतर केंद्र सरकारान कोर्टाक दिलां. आपलो वावर चालू दवरपाचो आदेश सर्वोच्च न्यायालयान कॅपिंग कमिटीक हे पयलींच दिला. कॅपिंग कमिटीचो निमणो अहवाल मेळो मेरेन 20 मिलियन टनाची मायनिंग मर्यादा उरतली अशेंय सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलां. गोवा फाउंडेशनाचो क्लॉड आल्वारीस म्हणटा त्या कोंतान सोमारा ही केस चड करून पयल्या निकाला खातीर येतली. सगळे प्रॉब्लेम तांकां जे सोल्युशन करून जावचे ना, पण मेन प्रॉब्लेम जो आहात न्हू तांचे कितें सोल्युशन काडटलेच. वीच मायन ते लिगॅलिटी ऑफ द मायन्स ताचे वयर कितें काडटले, मागीर ते पर्यावरणाचे कितें रिहॅबिलिटेशन करपाचें ते कितें काडटले. सुप्रीम कोर्टान कितें जजमेंटान कितें काडटा तें कितें इन्कार करता तें कितें स्विकार करता तें आमकां सांगूंक जायना. सो लेट अस वेट टू 21 न्हू. गोंय सरकार आनी मायनिंगांतले लोक ह्या निकालाचेर नजर दवरून आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी काडून उडोवचो म्हण ॲडव्होकेट आयरिश मागता. भारताचो आदलो सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवेच्या गोंया भायल्या धुवेक गोंयांत लग्न रजिस्टर करूंक मेळचें म्हण सरकारान केल्ल्या गुड्डुलसावांत एजी घुसपला म्हण आयरिशाचो आरोप. साळवेच्या धुवेचें लग्न गोंयांत रजिस्टर करूंक मेळचें म्हण पर्रेकर सरकारान खासा लग्न कायद्याची अधिसुचोवणी काडली अशें आयरिश म्हणटा. एजी काडचो आनी स्पेशल मॅरेज ॲक्टाची अधिसुचोवणी रद्द करची म्हण तो राज्यपालाक मेळटलो. एजी म्हणटा आयरिशाच्या आरोपाक कांयच तथ्य ना. कायदो, संविधान आनी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाक धरूनच आसा. नामनेचे आदवोगाद हरीश साळवेच्या चलयेचें 24 फेब्रुवाराक गोंयांत लग्न जालें अशें सामाजीक वावुरपी आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगीसाचें म्हणणें आसा. विजय मल्ल्याच्या कानोळे आशिल्ल्या किंगफिशर विलांत हें लग्न जालें. सानिया साळवे आनी अरमान सिद्दीकी हांच्या ह्या लग्नाची गोंयांत नोंदणी करप शक्य जावचें म्हूण खासा लग्न कायदो गोंयांत लागू करपाची अधिसुचोवणी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बेगोबेग काडली असो आरोप आयरिसान केला. Pointed out to the Chief Minister in their notings by the State Registrar General and the Law Secretary. They had made it clear to the Chief Minister that this notification could not have been issued because
the Special Marriages Act 1954 to date has not been extended to the state of Goa. Despite this, the Advocate General overruled the advice and also did not seek the written legal opinion from the Advocate General. What the Chief Minister did is to telephonically discuss the matter with the Advocate General, and he ordered the department to issue this notification appointing this marriage officers under the Special Marriages Act 1954. In fact, it is surprising that this whole exercise of issuing the notification was completed in one day. हरीश साळवेच्या चलयेन ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीचो पत्तो दिला अशें आयरिसाचें म्हणणें आसा. While she was actually staying in Delhi, she made a false declaration. It is a matter of shame that the daughter of the former Solicitor General of India, Harish Salve, made a false declaration that she was staying in an apartment at Karanzalem. It now transpires that that apartment is owned by Advocate General Atmaram Nadkarni. So this was an entire conspiracy to mislead the authorities and get this marriage registered. आत्माराम नाडकर्णीक एजी म्हूण काडून उडोवचो आनी बेकायदा अधिसुचोवणी रद्द करची अशी मागणी करपाक आयरिस राज्यपालाक मेळटलो. एजी आड एफआयआर करतलो आनी हायकोर्टात जनहित याचिका घालतलो अशें आयरिसान सांगलें. I also propose to register an FIR against Atmaram Nadkarni and others for all this criminal conspiracy and making false statements. And besides that, I also plan to file a public interest litigation demanding that this notification issued by the government be quashed because the notification is illegal. आयरिसान काडिल्ल्या मुद्द्यात कांयच तथ्य ना आनी ताची दखल घेवपाची गरज ना अशी प्रतिक्रिया ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन उक्तायली. भारतीय घटना आनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णया प्रमाण हो कायदो पुराय देशांत लागू आसा अशेंय तांणी सांगलें. सध्या सुप्रीम कोर्टान चालू आशिल्ल्या बेकायदा मायनिंग केसीत हरीश साळवे एमिकस कुरी म्हणून काम पळयतात. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी आनी ओमकार फळारी. गोंयांत रेंव पारंपारीक पद्दतीन काडटात, मशीनांनी न्हय. रेंव काडपाची सुवात 5 हेक्टरा परस चड नाशिल्ल्यान MOEFच्या परवान्याची गरज ना म्हण ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट घालपाचो गोंयांत विचार चल्ला. रेंव काडपाक ट्रिब्युनलान देशभर बंदी घाल्ली आसा. रेवेचो कायदेशीर धंदो बेगीन सुरू जावचो म्हण पर्रीकार सरकार कामाक लागला. RDAचो प्रकल्प अधिकारी वासुदेव शेटयेक खासा अधिकारी म्हण नेमला. हो समन्वयक अधिकारी कामाक लागलो. खण खात्यान रेवेचो धंदो सुरू करपाक म्हणून अर्ज मागिल्ले. ही प्रक्रिया सुरू आसतना मदींच हरीत लवादान पुराय देशभर अनिश्चित काळा खातीर रेंव वेवसाय बंद उडयलो. ह्या आदेशान गोंयांत रेवेचो धंदो करतल्याचे पोटार पांय पडलो. ताका लागून बांदकाम उद्देगाची अडचण जाल्या. रेवेचो कायदेशीर धंदो कसो तरी एकदांचो सुरू जावचो म्हूण सरकार आतां कामाक लागला. त्या खातीर जिल्लोधिकारी, NIO, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, न्हंय येरादारी, रानां खातें, कॅप्टन ऑफ पोर्ट, कायदो खातें, खण खातें आनी NGOचे एकठांय यत्न जातले. ही सगळी खातीं आनी एजन्सीचो समन्वय वासुदेव शेटये पळयतलो. सुत्रांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सरकारा मुखार 3 प्रस्ताव दवरपाचो विचार वासुदेव शेटयेच्या समितीन चलयला. 5 हेक्टरा परस कमी सुवातीर रेंव काडटल्यांक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाची मान्यताय घेवपाची गरज ना. हेर राज्यांनी मशिनांनी रेंव काडटात, पूण गोंयांत रेंव पारंपारीक पद्दतीन काडटात. ताका लागून पर्यावरणाचेर तसो परिणाम जायना. हे दोनूय गजालींचेर हरीत लवाद तयार जायना जाल्यार कांय काळा खातीर तरी रेंव काडपाक थाकाय दिवची म्हूण सरकार मागतलो. गोंयचो बांदकाम वेवसाय आनी अर्थवेवस्थेचेर परिणाम जाला म्हूण सरकार आर्ग्युमेंट घालतलो. रेवेचो धंदो कायद्याचे चौकटीत बसोवपा खातीर सरकार करता त्यो गजाली ट्रिब्युनला मेरेन पावयतले. ते खातीर संबंदीत खातीं, एजन्सी आनी अधिकाऱ्यां बरोबर बसका जावपाच्यो आसात. रेवेच्या धंद्याचो पर्यावरणाचेर परिणामाचो अभ्यास करपाचेंय समितीन थारायलां. रिपोर्टर महेश गाडी, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.